संवसाराचे सुरवातेक आदामाच्या पातका वरवीं आख्खे मनशाकूल पातकांत पडले आनी आयज पासून आमी परतून परतून त्याच पातकांत पडून जेजूचो खुरीस ओदीक जोड करता. आतां याज्ञीक आनी सेवूक ओगेपणान भितर सरतले. आमी पातकी म्हूण ओळखून आमचे याज्ञीक आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान आनी खेरीत भाशेन नागवा, आरपोरा आनी बागा पवित्र सभेच्या नांवान दोरनीर सोरपोट पडटले. सोरपोट पडप आमी केल्ल्या पातकाची दूख आनी लॉस कुणायता. सोगलीं उबी रावुया आनी देवाचे काकलुटीक उलो मारुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें अगणीत कोनफळायेन संवसारांत धाडलोल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रोगतान पास्कांचो गोट स्टापून दवरलोय. तुजे कोनफळायेचो उगडास धरून आमकां तुज्या चाकरांक पवित्र कोर आनी सदांकाल राख आनी सांबाळ. ह्या आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. आयज आमी जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचो शुक्रार पाळटां. भोव पुर्वेली परंपरा प्रमाणे आयच्या आनी फाल्यांच्या दिसा पवित्र सभा मीस भेटयना. सकाळीं आमी जेजूच्या कोश्टांची वाट चल्ल्या आनी ह्या दनपारच्या वेळार आमी हे सेवेधर्मीक रितीन वांटो घेवंक आयल्या. आयज मिसाचे भेटेची समोरणी ना होरी, पूण एक खेरीत रितीन आमी वांटो घेतल्या. आयचो विशय: तुमकां सुटका दिवंक हांव म्हजो जीव दितां. जेजून आमकां आपल्या मोगान कितें केलें तें आमी नेलतल्या. आयची रीत 3 भागांनी वांटल्या. पयलो उतराचो सेवादोर, दुसरो पवित्र खुसा नमस्कार आनी तिसरी क्रिस्त प्रसादाची रीत.
आमचे मुखार ही वेडी आमी पळयतांव, ती रिकामी आसा, तुवालो ओ वोल ना, ना म्हूण वाती, फुलां असलें कांयच ना. ही वेदी जेजूक विंगलो जावंक आपलें सगलें सोडून आपल्या रोगताचो निमाण्यो थेंबो पासून दिवंक आमचे खातीर मेलो म्हूण उगडास कोत्ता. तोरी ताच्या मोन्नाक सगलें सोंपोंक ना. ताका आमी क्रिस्त प्रसादा वरवीं शेवतांव. तेन्ना ताणें ह्या खुसाचेर जोयत व्हेलें आनी आमचें पसण जालो आनी आजून जिवो आसा म्हूण उगडास कोत्तांव. दुसऱ्या उतरांनी ताची काकलूत आमचेर ओतूंक आमकां काकलुतीची जोर कोत्ता. ह्या हुस्सार मेलोल्या जेजूक चो आयज आमी उगडास कोत्तांव. आयच्या दिसा जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचो उगडास कोत्ताना आमचेय कोस जेजूच्या कोश्टान मिसळ करुया आनी ताचो पाटलाव करूंक ह्या सेवा धर्मीक रितीन बोगतीन वांटो घेवया. पयलो भाग देवाच्या उतराचो सेवा धर्म. आतां पयलो भाग सुरू जाता. देवाचें उतर आमी आयकतल्यांव आनी ताचेर नियाल केल्या उपरांत सोबार मागणी करूंक यादनीक आमकां आपयतलो. आयच्या पयल्या वाचपांत क्रिस्ताचें मरण कशें जातलें तें इजायस प्रवादी बाकीत करता. दुसऱ्या वाचपांत जेजून गिनांव नासतना आमचे खातीर कोश्ट सोंसले म्हूण हेब्रेवांक बरयणार आमकां सांगता. आनी शेकी शुभ वर्तमानांत आमी जुवांवां पोरमोणे जेजूच्या कोश्टा मरणाची खबर आयकतल्यांव. तर बोगतीन ह्या उतराच्या सेवा धर्मांत वांटो घेवया. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूख बाग मेळटले. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका बोव वर्तो करतलो. मनशान रुपूच ताका नासलें. नोदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जालो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक तोटाक जातलो. ताचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले, कित्याक कदींच सांगूंक नासलोली घडणी ते पळयतले आनी कदींच आयकूंक नासलोली वोस्त ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण सोत मानीत आनी सर्वेस्पराचे बोड कोणाक कळीत जाला. आमचे मुखार मुळांतलो उपजल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो, सुके कोड्रे जमनींतल्या पाळा सारको. आमी ताका देखलो. ताका सोबिताय ना, सुरोपाय ना. आमचे दोळे ओडून काडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो. कोश्ट दोग भोगलोलो. जांचे मुखार आमी तोंड धांपतांव तसलो एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात. कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोश्ट दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोट फुटलोलो, देवान खास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंतताल्यांव. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी
ताका आसपास विडलो. आमच्या पथकाच्या बारान तो चिड्डलो. ताचेर खास पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सगळीं शेळयां भाशेन जळी मोळी शिंपडोन गेल्या. जण एकल्यान आपआपली वाट धरली आनी आमी आमा सोमेस्तांच्या पथकाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तेन ताका वागयलो आसतना ताणें खालतिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासलोल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्या तोंडांतल्यान जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जुट्टी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. होय, जिव्या मनशाचे प्रिथिमे वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पथकाक लागून ताका मरणाची खास्त लायली. नश्ट्या मनशां मदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मदें ताका फोण उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कधीच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतल्यान फटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. ताच्या तोंडांतल्यान फटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कश्टां दोगदान ताका चिड्डून सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पथकाचें फटकीरपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब हांवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी शादी पावतली. ताच्या आत्म्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशांची पथकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यावंत करतलो. देखून हांव उरपंजींक तांचे स्वाधीन करतलो आनी जैताचें इनाम तो पदवेदारां मदें वांटतलो. कित्याक ताणें आपखुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पथक्या मदलो एकलो कसो ताका धरलो. आनी त्या वेळार सगळ्यांची पथकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पथक्या पासत विनोती करीत आसलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. बापा तुझ्या हातांत घालता म्हजो आत्मा. सगळीं म्हणया. बापा तुझ्या तुझ्या हातान घालता मोसो आत्मा. तुझे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा
विश्वासी देवा तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो. दुस्मान सगळे कोतात म्हजो तिरस्कार, शेजाऱ्यान जाल्ल्या केंद्यांचो माल म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यान भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावली दिश्टी पडना फुडें सगळी कूस मारता. जोशी मेलना दिसता तसो म्हाका मरणांतलो भायर घालो. खयल्या कुड्या भाशेन म्हाका कोनशा कुडयलो. जबाब बाबा तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूच म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत, म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. बाबा तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवतल्यानो तुमचे कालीस दवरात. जबाब बाबा तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनू, आमी उचारता तो भावार्थ थीर सांबाळुया. कारण स्वर्गार खूद देवा हुजीर पावला तसलो व्हरतो महायाज्ञीक आमकां आसा तो जेजू, देवाचो पूत. आमच्यो असोपतायो ताका लागोनात तसलो आमचो महायाज्ञेक न्हय. ताणें पातो करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळे जिन्साच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिवासणा लागीं सोरुया. थंय आदाराची गरज तेदना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां घोळोवंक आपणाक मरणांतलो वांटोवंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेदना ताचे भोगते पासत देवान ती आयकोली. आनी देवाचो पूत जावूनय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपणान कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलेल्या सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. सगलीं उबी रावया. मरो पोऱ्यान
खुर्सार मोरो पोरयान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. जुवावा पोरमोणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मोरनाचो इतिहास. जेजू आपल्या शिसां सांगाती केद्रोन व्हाळाचे पोलतोडी गेलो. थंय एक बाग आसली. तातूंत तो आपल्या शिसां बरोबर भितर सरलो. गातकी जुदास हो जागो ओळखतालो कित्याक सोबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पोलतोण आनी मुखेल यादनिकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलेल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उसवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगळें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कोणाक सोदतात? नाझारेथच्या जेजू. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो. गातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलो तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हणलें, नाझारेथच्या जेजूक. जेजून परतीपाड केलो, तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. म्हणटोच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचून दी. अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्याय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. सिमांव पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परम यादनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोतयांत घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पिवचो ना. पोल्टोनेन तिच्या सरदारान आनी जुदेवाच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या परम यादनिकाचो सासरो आसलो. पोरजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार ओदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. सिमांव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परम यादनिकेच्या ओळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो परम यादनिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परम यादनिकाचे ओळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हणलें, तूं ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव खातालें देखून कोळशाचो दोगटो केल्लो तांचे भोंवती रावन चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो. परम यादनीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसा आनी शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सोत्तेन हांव सोबे माजार उलयलां.
सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवन दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरीं जाणांत. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हणलें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गोवाय दी. पूण जर हांव उलयलां तें सारकें जाल्यार कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनसान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. सिमांव पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तुमी तांच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. पुरोम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे. हो चाकूर पेद्रून कान कातरलोलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातूच तांणी कायफासागेर थावन जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बाटोना जावंक पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितेशाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशांचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्ट न्हयच आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासल्या. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे सुमूर्ती प्रमाणे ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, कोणाचेरूच मरणाचें फर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलोलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्या नितीशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा? जेजून परतीपाळ केलो, हें तूं तुजेच वस्तूंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. जेजून परतीपाळ केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा सरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटूच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हणून तुवेंच सांगलां. हेच पासत हांव जल्मलां, हेच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गोवाय दिवंक. जीं कोण सोत मांडून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें, सोत म्हणजे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवां चडशीं भायर वचून तांकां म्हणलें, म्हाका ताजो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. पूण पास्काच्या समयार तुमचे विनवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हणलें, हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हणल्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरमोण मारूंक लायलें. शिपायांनी कांट्यांचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळें आंगळें न्हेसयलें.
ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नोमान जुदेवांच्या राजा. आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळून येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्याचो मुकूट आनी तें जांबळें आंगलें घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात. म्हाका ताजो कसलोच गुन्यांव मेळना. जुदेवांनी ताका परतीपाळ केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या पोरमणे ताका मरण फावो करून कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळेंत वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हणलें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका खुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकळोय? जेजून ताका परतीपाळ केलो. ती तुका वयर तावन दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका अदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय, आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाराचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चिरेबोंदी हेब्रेव भाशेन गाबाथा म्हणटा ते सुवातेर आपूण निती सोदरेर बसलो. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आड्डूंक लागले. ताका नाच कोर, ताका नाच कोर, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमच्या राजाक हांव खुर्सार मारूंक? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो, शेजाऱ्या बगोर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यांत केलो. ताणें जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन कोट्ट्याच्या म्हणलोल्या जाग्यार वचूंक गेलो. त्या जाग्याचें नांव हेब्रू भाशेन गोलगोथा. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक ताणें खुर्सार खेळायले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक तांचे एके एके कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाजारेतकार जेजू, जुदेवांचो राजा. जेजू खुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हिब्रू, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हणलें, जुदेवांचो राजा अशें बरोव नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजू खुर्सार खेळायतूच शिपायांनी ताची आंगोस्त्रां घेतली आनी तांचे 4 वांटे केले. 2 शिपायाक 1 वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विणलोलें. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी तें पिशें न्हय, पूण सोरती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे पोरी पवित्र पुस्तकांतलीं ही उतरां घडोवन आयलीं. तांणी म्हजीं आंगोस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सोरती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लियोपासाची पोतीन मारिया,
आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपली आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे ओ तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगलें सोंपाडलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सोंपुनायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयलोलें एक आलंबें बोडेक लावन ताच्या तोंडाची पावयलें. शिरको चाकलो तेदना जेजून म्हणलें, सोंपादलें. आनी तोकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. त्या वेळार सगलीं आमी ओगेपणान आमची मान बागावन आमी ओगेपण सांबाळटले. तो तयारीचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावं तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, ताचे एक पूण आड मोडची नात. हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विधलोल्यांक तीं पळयतलीं. हाचे उपरांत आरिमाथेयेचो जुजे जेजूचो शीस पूण जुदेवाचे भिरांतीन गुप्तीन रावलोलो. हांणी जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. आनी निकोदेम जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो सुमार 100 रात गोंड्रोसाची आनी मुसांबराची मिसळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवाचे निखीपिणेचे रिती पोरमोणे पोरमोळ लावून ती ओळींनी गुटलायली. ताका कुर्सार मारलोलो ते सुवातेर एक बाग आसली. ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो. तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवाचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. सोगली आमी बसूया. बाबा भयणीनो, जायतीं कोदेलां आसात. रीत मातशें लांब देखून मातशें वेचें आनी कोदेलांचेर बसचें. थोड्यो घडयो आमची नदर कुर्सार केळायल्ल्या जेजूचेर दवरची. मोगाच्या बाबा भयणीनो,
म्हजो एक पाद्री इश्ट आसलो, फादर शिवाजी हेंद्रिकलिस, पिलारचो पाद्री. पूण कोविडाचे पिडेक सांपडून तो संपलो. तो भोपाल आसलो आनी जेन्ना तो भोपाल पादविकार कसो गेलो, गुड फ्रायडेक, निमाण्या शुक्राराक, दुखीच्या आयच्या शुक्राराक तो एक लोकांक पळोवन अजाप जालो. जायतो लोक आसलो आनी ह्या लोकां मदें ओ क्रिस्ती लोकूय बी आसलो. आनी तो चिंतूंक पडलो, ओ क्रिस्ती लोक इतलो कित्याक गाय म्हणून. आनी ह्या ओ क्रिस्ती लोकांनी ह्या फादराक असो जबाब दिलो, फादर, ओ जेजू तुमचोच न्हय, आमचोय. तो न्हयच फकत तुमचे पासत मेला, तो आमचेय पासत मेला. काय बरो जबाब ओ क्रिस्ती लोकांचो, that Jesus died for us. आनी बाबडीनो, जेजू आख्या मनशा कुडा खातीर मेला. आमकां पातकांतली सुटका दिवंक तो मेला. आनी काय बरो विशय आमी आयज ह्या बॅकड्रॉपाचेर पळयता. तुमकां सुटका दिवंक हांव म्हजो जीव दितां. बाबा बडीनो, हे पासत हें मरण जेजूचें फायद्याचें मरण. जेजू मरो नासलो जाल्यार सुटका आमकां मेवची नासली. आनी हे पासत आयज जेजूच्या मरणाचो दीस, पूण आमी आयज म्हणटा गूड फ्रायडे. हिज डेथ वॉज फॉर अ गूड पर्पज. बऱ्या खातीर तो मेला. जाल्यार बामडीनो, आयज ह्या जेजूचेर नदर मारतना, ह्या जेजूच्या जिविता खातीर आनी तुमच्या आनी म्हजे पासत हो येदो व्हडलो सॅक्रिफीस केल्ल्या खातीर ह्या जेजूक आमी दिन वाचुया, आर्गां दिवया. बाबा म्हणितो, ह्या जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करतना ताचे कोस्ट तरेतरेचे कोस्ट. म्हज्यान म्हणूं येता ताजे कोस्ट जावन आसात भावनांचे कोस्ट, इमोशनल सफरींग. बाबा म्हणितो, एक दुस्मान म्हाका वायट करता न्हय, म्हाका तितलें दूख जायना. दुस्मान तो म्हजो, तो केन्नाच म्हजें बरें चिंतपी न्हय हें हांव जाणा. पूण जेन्ना हो म्हजो इश्ट, म्हजे बरोबर जेवपी, म्हजे बरोबर खावपी, म्हजे बरोबर रावपी, म्हजे बरोबर भोंवपी म्हाका घात करता, तेन्ना म्हाका कितें भोगता. ताजे वयल्या वयर ताजी प्लास्टीक स्मायल, पूण फाटल्यान तो सूर्य तोपता. बॅक स्टॅबिंग ही जेजूची दूख. बाबा म्हणिनो, पळयात जुदस आख्खी रातभर जेजून मागणें गेलें 12 शिसांक विचून काडूंक, आनी पळय तांतलो एक घातकी सांपडलो. जेजून ताका एक व्हड जबाबदारी दिल्ली. आमचे जोमे आसात तातूंत आमी एग्जिक्युटीव कमिटी म्हूण आसता, आनी एग्जिक्युटीव कमिटीन पोस्ट आसतात. कोण प्रेसिडेंट, कोण वायस प्रेसिडेंट, कोण ट्रेजरर म्हूण आसता. असली एक व्हड जबाबदारी एज अ ट्रेजरर ताका ही जबाबदारी जेजून दिल्ली. पयशांचो कारबार सगलो जुदास पळयतालो. कितें जेवंक मोडूंक जाय, खावूंक मोडूंक जाय,
कितें हाडूंक जाय हें सगळें तो पळयतालो. ह्या मनशाताय जेजून ताका इतली जबाबदारी दिल्ली, ह्याच मनशान जेजूचो घात घेतलो. तो दुडवांचो इतलो गुलाम जालो, दुडवांची ताका इतली आशा जाली, ह्याच दुडवांनीच 30 नाण्यांक ताणें जेजूक विकलो. आनी कसो रे बाबा, कीस घेवन कीस दितात एक मोगाची कुणां कशी. बायलेक घोवाक, आवय बापूय भुरग्यांक, इश्टांक कीस दितात एज अ सायन ऑफ लव. पूण होच एज अ सायन ऑफ लव कीस दिवन ह्या जुदसान ह्या मोगाच्या दोनयांचो गुरुजीचो घात घेतलो. जेजू कितें भोगचें ना काय? अरे इतलो हांवें ताका विचरून काडलेलो, म्हज्या बरोबर रावपी, आनी म्हजो घात घेता. जेजू पळय ताका चान्स दिता. म्हज्या ताटांत हात घातला, तो म्हजो घात घेतलो. एका ताटान जेवपी, आमी कोणाच्याय ताटान जेयनात. जितली आमची इश्टागोत चड आसा तितले आमी एकामेकाच्या ताटांत हात घालून खातात, दुस्मानाच्या ताटांत हात घालिनात. इतले जेजूच्या ताटांत हात घालून जेवपी मनीस घात घेता. जेजू कितें भोगचें ना काय? पेद्रू, ताका जेजू म्हणलेलें, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो. तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलेलें जातलें, तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलेलें जातलें. Such a confidence Jesus had on Peter. ओ मनीस जो जेजूक म्हणटालो, हांव तुजे बरोबर मरूंक तयार आसा, तुका केन्नाच कोश्ट मेवचें नात. ओ मनीस नेगार वेता. ओ मनीस हांव जेजूक ओळखोच ना म्हणटा. तूं तांच्या बरोबरचो न्हय रे? ना, नेगार वेता. जेजूक कितें भोगचें ना काय? बाबा म्हणिनो, जेजूचे शीस, जेजू बरोबर रावपी ताचे मरणांक नात. एकलोच जुवांव आसा. आमी मरणांक वेताव, आमी ताका ओडकोताव म्हणून वेताव, ताचो मोग आसा म्हणून आमी वेताव, ताचे सगळे आमकां उपकार आसात. पूण शीस नाच. इतलें बरें करतल्याच्या गुरुजीच्या मरणांत नात. ते भिवून पडून गेले. भायरायन एकलो शीस जुवांव. बाबडीनो, कितल्या लोकांक ताणें बरें करूंक ना काय? ताणें कोणाक वायट म्हणटा तें करूंक ना. कुड्ड्यांक दोळे दिले, तोंट्यांक पांय दिले, मेलोल्यांक जिवन केलें. हो लोकांनी ताका जयजयकार केलो. होच लोक ताका म्हणटा ताका क्रुसार मार. तो पिलात सोडूंक सोदतालो, पूण बाराबासाक न्हय, जेजूक न्हय, बाराबासाक सोड, ताका क्रुसार मार. जेजू कितें भोगचें ना काय? अरे इतलो लोक, हांवें इतलें तांचे पासत केलां, तांकां तांची भूक मारल्या, आनी इतल्या लोकां पासत हांवें केलां आसतना हो लोकांच्या तोंडांतल्यान ही उतरां कशीं भायर सोदतात काय म्हणून म्हाका क्रुसार मार म्हणून. ज्या हातांनी हांवें तांकां तांची सेवा केल्या, बोवून ह्या पांयांनी हांवें तांकां जेजूचो मोग देवाचो मोग वांटला, आनी तो ताका क्रुसार मार म्हणटात. बाबडीनो, तुमचें आनी म्हजें कितें काय? जायते फावटी आमी बी अनुपकारी जाता. आमी बी जायते फावटी घातकी जाता. आमी बी जायते फावटी नेगार वेता.
सरकारी म्हळ्यार नदर मारल्यार हांव तुका हें करतलो, हांव तुका तें करतलो, एक पावटी निवडून येतोच सोडून दितात. ह्या पाटयेंतान दुसऱ्या पाटयेन उडकी मारतात. आयज कितलो घात आवय बापायक भुरगींक करतात, तांकां आजिलांत उडयतात. आयज कितलो घात एक घोव आपले बायलेक जेन्ना डायवर्स पेपराचेर सायन मागता. भावंडीनो, पातकी जावया, घातकी न्हय. जाल्यार ही जुदासाची वायट संवय तुका आनी म्हाका आसा, घात करपाची. आयज जेजूच्या मरणाच्या दिसाक हांव एक निश्चय करचो, हांव पातकी जायत. आमी सगलीं पातकी. सायबा, हांव घातकी जावचो ना, हो एक निश्चय करुया. नेगार वचप ही आमकां जाय ती संवय आसा. उलयल्लो ना म्हणपाचें, हांवें करूंकूच ना, हांवें उलोवंकूच ना. आयज कितलीं जाणां नेगार वचून दुसऱ्याक त्रासान घालतात, जे भाशेन पेद्रून केलें. आनी दुसऱ्याचें जिवीत आमी निसणटणांक पावयता. उलयल्ले नाच म्हणटात, फोट मारतात. हें पातोक जर तर तूं आनी हांव करता, ह्या जेजूच्या मरणाच्या दिसाक आमी अवलो करचो गरज, म्हणची गरज, हांव ह्या फुडाराक नेगार वेचोना. आय विल स्टँड फॉर ट्रूथ. बाबा म्हणिनो, हे जावन आसले जेजूचे इमोशनल सफरींग, भावनांचे कोस्ट. ते बरोबर जेजून कुडीचे कोस्ट सोंसले. ही सफर्ड फिजिकल सफरींग. बाबा म्हणिनो, ह्या जगांत जेजू इतले कोस्ट कोणेंच सोंसूंक नात, ते जेजून सोंसल्यात. आनी ह्या फुडाराकूय असले कोस्ट ह्या जगान म्हाका दिसना कोणूच सोंसतलो जे जेजून सोंसल्यात तसले कोस्ट. जेस्तिमनीच्या मोड्यांत तो रोगोत उमेता. बिस्टी घाम न्हय ती, जस्ट नॉट अ नॉर्मल स्वेटिंग. ही वॉज स्वेटिंग ब्लड. तोरतोरो येता ताका, आकांत येता ताका. तो जाणा म्हाका कसले कोश्ट फावो जातले ते. तो जाणा ह्या म्हज्या तकलेर मुकूट घालचे आसात, ते म्हाका सोयत्यांचो मार घालचो आसा, ते म्हाका कुर्सार किडायचे आसात. भियेता तो, आकांत येता ताजेर. आनी तो देवा बोगलेक वेता, बापा जाता जाल्यार ही काल्स पयस काड. भोंवणीनो, ताका कोस्टांचेर कोस्ट फावो जातात, जर्मण मारतात ताचेर. जुदेवांच्या कायद्या प्रमाणे 40 जर्मण मारचे आसले. 40 एक मारता, ताका मारतेल्याक फर्मोण आसलें, मरणाचें फर्मोण. आनी देखून सांगतात तांणी भिवून ही गॉट 39 स्कर्जीस. त्यो स्कर्जीस कसल्यो? बिश्ट्यो बोडयो न्हय त्यो, बिश्ट्यो दोरयो न्हय त्यो, 3 भाशेच्यो स्कर्जीस त्यो. ताका एक मूठ आसा आनी ताका दोरयो आसात. आनी दोरयाच्या पोंतार एक भाशेची म्हणल्यार ते आमी गोरे म्हणून घालतात न्हय, नुस्त्याक काडूंक गोरे घालतात, तसले मोठे गोरे. मनशाच्या मेल्ल्यांची आडांची एक पॉइंटेड तसले ते गोरे आसले, आनी थोडे शिसांचे. आनी ते जेजूचेर मारतात. बाबा पुता म्हूण मारिनात ते, रागान मारतात ते. आनी सांगतात जितले एक सोयती पडटाली ताका एक सोयतेक जाय ते सोरयो आसल्यो, ताचे मासूच उमटून येतालें. चुरचुरे करिनासतना हे 39 सोयत्यो ते जेजूचेर मारतात. बाबा म्हणिनो, ह्या जगांत जेजून कुडीचे कोस्ट फावो जातात, जर्मण मारतात.
सोडिनात ताका. तो कांट्यांचो मुकूट घालतात. आमकां एक कांटो तोंपल्यार कितलो दुखता न्हय. मातसो एक धाकटोसो कांडिणीचो कांटो तोंपल्यार कितलो दुखता न्हय. पूण तांणी ताच्या मस्तकार हो कांट्यांचो मुकूट घातलो आनी चेपलो. आनी हें कोणा पासत तांणी सोंसलें गाय? तुमच्या आनी म्हज्या मोगा पासत. ताका उडीत उडीत ते कांदार कुरीस दिवन ते कालवार दोंगरार व्हरतात. सरळ सुवात न्हय ती, कांट्यांक गुंड्यांची सुवात. चोडाव तो दोंगर म्हणचे चोडाव. आनी ते ताचे चुरचुरे करिनासतना ताका उडीत व्हरतात. ताका खूब दुखता. तो 3 फावटी घाला पडटा पूण ते ताचे चुरचुरे करिनात. असले वेळार ते ताचेर तिपी उडयतात. कोणेंच तर आमचेर तिपी मारली न्हय, आमकां वीट येता. लुती मारली म्हळ्यार आमच्यान सोसूंक जायना दुसऱ्यांनी मारलेली लुती. पूण जाप काडिनासतना तुमच्या आनी म्हज्या मोगा पासत तो एकोस सोंसता. सिमांव सिरिनेकार ताच्या आदाराक हाडटात. जेजूच्या मोगान ताच्या आदाराक हाडिनात ते भियेतात. अरे हो 3 फावटी पडला. अरे हो जो तर इंगाच मेलो जाल्यार आमकां तमाशा पडोवंक जाय. ताका आमी विंगडो करूंक जाय. ताका कुर्सार किडावंक जाय. ही तमाशा आमकां पडोवंक मेवची ना वाटेर मेलो जाल्यार. आनी पासत ते कितें करतात? सिमान सिरिनेकाराक हाडटात. जेजूच्या मोगान न्हय पूण तमाशा पळोवंक. आनीक थोडो वेळ हो सिमांव सिरिनेकार बऱ्या मनाचो मनीस जेजूक आदार करता. आनी शेकी पोत्तून जेजूच्या कांदार तो क्रिस ते ताका कुर्सार किडायतात. आनी किडावच्या आदीं ते ताचें आंगोस्त्र ओडून काडटात. बाबडीन आमकां फेरीत जाता न्हय, आमकां ड्रेसींग करतात. आनी ड्रेसींग केले उपरांत दोतोर जेन्ना तें ड्रेसींग काडटा आनीक आमकां फेरीत आसा, आयस जाता आमकां. येदोशें फेरीत तें. पूण मातशें ड्रेसींग काडटना जेजूक कितें भोगूंक ना काय? आख्खी ताची कूड गायाळ जाल्ली. आनी हे गायाळ कुडीचेर ती सुकलेली रोगतान आनी ते ओडून काडटात. आख्खे गाय नव्यान जिते जातात. आनी असले गायाळ आसतनाय चुरचुरे करिनासतना ते फिडे ताका मारतात. They were about 4 to 6 inches nailed. आनी ते चुरचुरे करिनासतना हांगा कडेन आमी पळयता हांगा मोदे मारल्यात. हांगा मोदे मारूंक ना तांकां. दिस इज द सेन्सिटीव एरिया, रिस्ट. हांगासर ते किडे मारतात. व्हेरी सेन्सिटीव एरिया. हांगासर ते मारतात सो दॅट ही मायट रेस्ट ऑन द क्रॉस. आनी 2 पांय एकठांय करून एक फिडो मारप. आनी हे जेजू कोणाच्या मोगाक सोंसता काय? तुमच्या आनी म्हज्या मोगाक. आनी शिकी तो कुर्सार उमखळटना तो बोगसोण्याची शिकवण दिता. तो कुर्सार उमखळटना तो उजव्या हातीच्या चोराक बोगशिता. तो कुर्सार उमखळटना तो सगळोच फुगार जाता. ही डायड आउट ऑफ सफोकेशन. हाताक फिडे, पांयांक फिडे, उस्कार घेवंक मेवना. आनी हे 3 वरां तो कुर्सार उमखळटा आनीक ताका ताण लागता. बरे ओत्मीक वाटेन ताण, मनशाच्या जिविताची ताण. बट फिजिकली ही वॉज थर्स्टी. आनी ते ताका शिरको पिवंक दितात आनीक शेवटाक तो म्हणटा सोंपातलें. बाबडीनो हे कोस्ट हांवें कित्याक सांगलेत जाणा? That body we just take Jesus suffering for granted. पयल्या वयर. पूण आयज तरी ह्या जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करून ताणें तुमकां आनी म्हाका सोडोवंक इतलें भोगलां जाल्यार आमी बी ह्या जेजूच्या कोश्टां वरवीं जाय तें शिकुया. पयलीं सुवातेर आमी शिकुया तें म्हणल्यार there is salvific value for suffering. आमच्या कोश्टांक म्हत्व आसा.
आमचे दुखींक म्हत्व आसा. आयचे पयले वाचपांत आमकां जेजू कशे कोश्ट भोगचे आसतलो तें आमकां इसायास प्रवादी सांगता जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत आमकां एब्रेवांचो बरोवपी म्हणटा जेजून बोवाड मारून आपणाक कोश्टांतलो वाटाय म्हणून येतालो, पूण ताचे कोश्ट तो सोंसता. कित्याक? ही हॅड दॅट स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ विथ अब्बा फादर. आनी बसो तो जेजू मागता तुजी खुशी जाल्यार ह्या म्हाका कोश्टांतले वाटाय, पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं, दाय विल बी डन. आनीक कितो जाणा ह्या म्हज्या कोश्टांक म्हत्व आसा म्हणून तो बापाच्या हातांत आपलो आत्मो दिता. into your hands I surrender my soul, my spirit. बाबडीनो, आयज जेजू तुका आनी म्हाका सांगता हांवें सोंसले तितले कोश्ट तुका सोंसूंक पडचे नात, पूण तुजेर कोश्ट येतात मांडून घे. तुजेर दूख येता, संकोश्ट येतात, जस्ट हॅव दॅट ट्रस्ट इन अब्बा फादर. देवाचेर पातये, तो बरें तें करता. तुजे कोश्टांतल्यान तो तुका जैत दितलो. तुजे कोश्ट निर्फोड जावचे नात. तुज्या कोश्टांतल्यान पासून देव तुजो मोग करता. असल्या भावार्थान जियोंक आयज जेजू तुमकां आनी म्हाका आपयता. बाबडीन आमकां कोणाक कोश्ट नाकात. कोण म्हाका विचारतालो फादर रेतीर आहा तो हिलींग रेतीर गा म्हूण. आमकां सगल्यांक हिलींग रेतीर जाय म्हणजे आमच्या कोश्टांतले आमकां मेकळे जावंक जाय. नो वन वॉन्ट्स टू सफर, वॉन्ट्स हिलींग. आनी जाय ते ब्रादर उपरा आसले, थोडे बरे आहाय, थोडे कांयचे खाय. आयज लोक हे ब्रादरांक बोगले धाडटा आनी कितेंय शिकोवन दिवन हे गिल्ट ओदीक लोकांच्या काळजान घालतात. लोक बाबडो आपणाचें दूख घेवन वेता, पूण थोडे आसात ते कितेंय सांगतात. एका पादविकारा पयलीं हांव पातकूर आसतना एक ब्रादर म्हूण आसलो थिंगा. ते काजरां शिकोवण आसलोली. पदवीकार सांगत तेका बाबा फुडल्या सोमनान तुवें काजरां शिकोवणी येवपा जायो. म्हाका हिलींग सेशन आहा फादर. हिलींग सेशन? कसो हिलींग सेशन रे? ना हांव हिलींग कोता, हांव हिलींग कोता. सायबा बोगस. तुवें कितें केलां? फिलॉसॉफी केल्या, थियोलॉजी केल्या? हे हांवें कसो कांय केलें ना. SSC पास, बट होली स्पिरीट मुजेर आसा. पदिकार चिंतूंक पडलो आमचे नांगाय तो. फादर किरियल मेलो फाटीं मेला. तो एक फावटी शर्मावंक येवंक सांगतालो आमी फिलॉसॉफी केल्या, थियोलॉजी केल्या, इतलें शिकल्यांत. आनी यू ऑल नो फादर किरियल इज द गुड प्रिचर, वायब्रंट प्रिचर. म्हणटालो म्हाका एक देखून हिलींग जालें ना म्हण. जेजून म्हजे वरवीं एकूय हिलींग केलें ना, पूण हे ब्रदर कितले हिलींग कोताय. खंय पावलां आमचें. बाबडीनो, आमकां सफरींग येता तेन्ना हेचे सुचेर नदर मारुया. बापान ताका हिलींग दिवंक ना. गॉड वॉन्टेड हिम टू सफर बिकॉज ऑफ युअर लव. आमकां सोडवण मेळचे खातीर. आनी आदीं चोर, आतांय चोर, फुडाराकूय चोर. आदीं नाडटालो, आतांय नाडटा. आनी गूड फ्रायडे जावन हांव दुसऱ्यांक नाडटलो. आदीं दुसऱ्यांचें नांव पिड्यार करता, आतांय करता, फुडाराकूय करतलो. आदीं आतां सदांकाल असलें म्हजें क्रिस्तांवपण गाय. एम आय रेडी टू डू अवे माय सिनफूल लायफ? ताचेर नदर मारा. पुरोनूय ताचो उमाव घेतल्यार, पुरोनूय ताका घेवन पुरसांक भोंवल्यार ताची देख घेवया आनी एक निश्चय करुया हांव म्हजें वायट सोडून दितलो. आय विल पूट माय एफर्ट्स टू लीव माय सिनफूल लायफ. हीच कृपा आयज मागुया. सोमेस्ता खातीर प्रार्थना.
जेजू सगल्या मनशां खातीर मेलो आनी खुर्सार आसतना सगल्या मनशां खातीर ताणें मागलें. आतां यादनीक आमचे मुखार वेगवेगळ्यो गरजो मांडटलो आनी तांचे खातीर ओगेपणान मागूंक इल्लो वेळ दितलो. त्या उपरांत एक प्रार्थन करतलो. दोर मागण्या फाटल्यान आमी आमेन म्हूण जबाब दिवचो. शिताबेन हे रितीन वांटो घेवया. सगलीं उबी रावया. जेन्ना हांव दिमी घाल म्हणटलो तेन्ना गोडटा तांणी दिमी घालची. पवित्र सोबे पासत. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाचे पवित्र सोबे पासत प्रार्थुया. आख्खे प्रितुमेचेर आमचे पवित्र सोबेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सुर्गीच्या बापाक थांबोनासतना वाखाणच्याक ताणें आमची जीण सवस्थकायेक राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठात. सोर पदवीधरा आनी सासणाचे देवा, जेजू सोवें तुवें सगल्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. आख्खे पृथ्वेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेक बावार्थान सदांच स्थिर करून दवर आनी तुजी काकलुतीन सांबाळ. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. भाग्यवंत बापा पासत. आतां मागुया आमी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत धर्मदुताच्या वर्गांत आख्खे पवित्र सोबेचो बापूय आनी गवळी जावंक देवान ताका विचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची पोरजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी ओतम्याची घोटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. ओगणीत जाणवाईच्या आनी सोर बोलिस्ट देवा, भाग्यवंत पेद्रूचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतोल्या दोरेका भाग्यवंत बापाचेर आख्खे पवित्र सभेची बारादीक जबाबदारी तुवें तारावून दवरल्याय. आमच्या भाग्यवंत बापान आपल्या जाणवाईच्या उतरान आनी पळजोडीत देखीन आमकां क्रिस्ती सोपुर्नायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासतल्या वादळा मदें दिरादीक तांडेलां वरी तिरायेन वारें दवरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगल्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी चोरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी दिरान तांकां बोर म्हूण मागता. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. पवित्र सोबेच्या सगल्या वर्गां पासत मागुया आमी सोर धर्म मोणयाराच्या वर्गा आनी भावार्थ्यां पासत आमच्या धर्म उद्देशांक आनी सोमेस्त धर्म उद्देशांक याज्ञिकांक
प्रधान सेवकांक आनी सोर दोर मुणयारांक सगल्या भावातान बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सोरपोतवेदरांनी सस्नचे देवा तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुदार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. ह्या गुदार्थ कुडीच्या सांद्यां पासत मुणगे आमा सोमेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दोयेन आयक. आमच्या जोण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी चाकरी विस्वाशीपणान करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. क्रिस्ती पोरजेच्या एकवटा पासत मागुया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ ठेवतात ते आमच्या सोर भावा भयणी पासत काळजान आनी कोर्नीन सोत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाताक तांकांय सगल्यांक आपली एकेच पवित्र सोबीत एकठांय कोर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सोरपोतवेदरांनी सस्नचे देवा शिंपडलोल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलोल्या सोमेस्तांचो एकवोट एकाच अखंड बावडतान आनी प्रितिमोगान तीर कोर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. जुदेवा पासत आतां मागुया आमी आमच्या जुदेव भावा भयणी पासत देवाची विचलोली पोरसां जावन तांणी सोर पोरसां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगान वाडूंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विस्वाशीपण ओळखूंक ताका विस्वाशी रावंक आनी ताच्यो बासावण्यो सुपूर्णायेन भोगूंक तांकां फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सोर्वेस्परा सस्नचे देवा अब्रामांक आनी ताचे सोस्तीक तुवें बासावण्यो केल्ल्यो देखून विस्वासान आमी हें प्रार्थन करता. पुर्वीं तुवें तुजे करून घेतलोले पोरचेक बासायलोल्या सर्वंडराक ओळखून आनी ताचे वरवीं बासायलोलें दायज भोगूंक पावय. हें आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. जेजू क्रिस्ताचेर भावात दवरिनात तांचे पासत मागुया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणणार म्हूण ओळखून घेनात तांचे पासत देवान नेमलोल्या एकाच सोडवणनाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट दवरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सोरपोतवेदरांनी सस्नचे देवा संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक आजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनात. तांकां सगल्यांक कोऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक करपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय. तुका ओळखूंक आनी तुज्या देवीक जिविताचे गूट सुपूर्णयेन समजून घेवंक
आमची तान वाडोय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे कोरे साक्षी आमकां कोर क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचेर भावात दवरिनात तांचे पासत. आतां मागुया आमी देवाक ओळखनात त्या मनशां पासत. खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खूद जिव्या देवाशी पावूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सोर पदवीधरांनी सस्नचे देवा सोमेस्त मनशांनी तुका उतरेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळोय म्हणटोच दादोशी जावंक सगल्या मनशांक तुवें रोचल्याय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन तुजो दोयाळ मोग ओळखून आनी अशें सगल्या आडकोडींचेर जोईत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्याच कोऱ्या देवाच्या सोमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगल्यांक दादोशी कोर क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. आमेन. राजकारभाऱ्यां पासत मागुया आमी दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सोर देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो खुश्यो गोट कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सोर पदवीधरांनी सस्नचे देवा सर्व मनशांची काळजां आनी सर्व लोकांचे हक तुज्या हातांत आसात. दर एका देशाच्या राजकारभाराचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन ताच्या राजकारभाऱ्यांक घाल. देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गावूंक सोर वायटांतली गांवचें सुदारप जावूंक आनी सोमेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्या हूक मेळूंक हें आमचें मागणें भलेपणान आयकून घे क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. आमेन. तोरे तोरेच्या वायटांक सांपडलोल्या पासत आतां मागुया आमी तोरे तोरेच्या वायटांक सांपडलोल्या पासत मनशाची मनां सगल्या असक्तांतली निवार म्हूण पातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सोर तोरांच्यो सांकळी आनी बांदपास तोडून उडय म्हूण बुकेल्लोल्यांक जेवण खाण पिडेस्तांक भलायकी आनी कोयद्यांक सुटका दी म्हूण पळयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपापल्या माय गांवांत आनी मोरणाचे तोरणीर आसलोल्यांक स्वर्गा राज्यांत पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सोर पदवीधरांनी सस्नचे देवा दुखेस्तांची तूं पुजवण कोश्टवतेल्यांची तूं घोटाय. सर्व थोरांच्या कोश्टां विघ्नांनी तुका उलो मारतेल्यांचे मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दोयाळायेची कोनवाळ्या बापाची काळजाची गोडसाण चाकून बुजवण आनी संतोश ती बगूंक पावूं क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. आमेन. दुसरो भाग पवित्र खुर्साची बुजवण. बसी. आतां आयचे रितीचो दुसरो भाग सुरू जाता. मीठ खार पूण जेवणाक रूच हाडटा. खुरीस जोड पूण जिणेक ओर्त दिता.
खुरीस म्हणल्यार लोजेची वस्त, पूण हीच लोजेची वस्त जेजू अभिमानाची वस्तून बदलता. खुरीस क्रिस्ती धर्माची खुणा. आतां ह्याच पवित्र खुर्साची बजवण आमी करतल्या. यादनीक ह्या खुर्साचो एक एक भाग उगडून हें खुर्साचें लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडवंडार उमकोडला म्हूण उद्गारता तेन्ना आमी जबाब दितल्या. येयात ताका नमस्कार करुया. त्या उपरांत आमकां जण एकल्याक ह्या खुर्साचो उमो घेवंक मेळटलो. उमो घेता तेन्ना आमचें मन जेजूचेर घालुया आनी ताचे काकलुटीची जोरींतल्यान आमकां नवी कोर म्हूण आनी आमचीच काकलुटीची जोर जावची कोर म्हूण मागुया. हें खुर्साचें लाकूड ताचेर उमकोळटा संवसाराचो सोडवणदार. नमस्कार करुया. हें खुर्साचें लाकूड ताचेर उमकोळटा संवसाराचो सोडवणदार. नमस्कार करुया. हें खुर्साचें लाकूड ताचेर उमकोळ्ळा संवसाराचो सोडवणदार. नमस्कार करुया.
तिसरो भाग क्रिस्त प्रसाद आयचे सेवाधर्मीक रितीचो निमाणो भाग काल सांजे घेयात ही म्हजी कूड घेयात हें म्हजें रगत म्हणून जेजून भोव पवित्र संस्कार घडलो तो समारंभ आमी केल्लो जेजू आमचें खाण जावन आमचे खातीर आपलें पुराय अर्पण करता आयज मिसाचो समारंभ ना देखून आयज उंडो आमी संस्कारनाव पूण आदी संस्कारलेलो उंडो शेवून जेजूच्या कोश्टा मरणांत आमी वांटो घेता क्रिस्त प्रसाद शेवताना जेजू आमचे भितर येता आनी आमकां ताचे सारकें कर म्हूण मागुया आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्तीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन हांव शेवंक वेता ती म्हजेर सोडटी आनी कास थाडिना जावंक पूण तुजे काकुतीन म्हज्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणांत पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजी भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
त्या वेळार ओगीच रावून जेजूक आमच्या काळजांत आसा ताचे लागीं आमी उलोवचें. प्रार्थुया. सोरपुद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या भाग्योंत मोरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नवें तुजें देवीक जिवीत दिलां. कोनवळायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खोरी भोक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तसली मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. मातशें बसूया. आतां मीस सोंपले उपरांत वाक सोंपले उपरांत आमी जेजूची पवित्री माळ देंवयतले हांव आनी मागीर आमी पुरसांवांक वेतले हांव. पुरसांव जातूच आमी हांगासर सायबिणीक घेवन हांगासर सायबिणीचेर शर्मांव आसतलो आनी ते उपरांत मागीर उमाव आसतलो. लूट करिनासतना बरे भशेन तुमी मांडावळ सांबाळल्या. आमच्या कोंफरात भावांचें आयकलां. ह्या फुडाराकूय ही रीत काबार जावं पासून तुमी बरे भशेन मांडावळ सांबाळटलेत म्हूण आमी रावता. खरे भशेन आमचे दिनवास आमच्या डिकनांक ही आयची मांडावळ बरे भशेन करूंक एकल्याची प्रॅक्टीस घेवंक ताणें जाय तो भार घेतला. आनीक सकाळच्या वेळार कांय बरी घोडे सगळीं येवंक नात. तांकांय बरे भशेन ही कुर्साची वाट केल्यान तरणाट्यांनी सांगात दिला. तांकां आमी कितें भशेन डिकनांक दिन वाचता. आमचे सिस्टर्स आमच्या सदांच आदाराक आसात. तांकांय आमचे दिनवास. ही मांडावळ करूंक लिटर्जिकल कमिटी वावुरल्या. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. अलिशान तांचो पंगड गायलां आयच्या सुमयार. तांकांय आमी दिन वाचता. कोंफरात भाव उमेदीन वावुरतात. आयज तांचो दीस कसो. तांणी सगली जबाबदारी उमेदीन केल्या आनी उरलेली जबाबदारी ते करचे आसात जाल्यार काळजांतावन दर एका कोंफरात भावाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता आनीक देव बरें करूं म्हणटा. लायव्ह स्ट्रीम करूंक आमचो भाव येवलो ज्यो आनीक ताका सांगात दिवपी एनसी वावुरल्यान तांकांय आमी दिन वाचता. आमी तुमकां म्हणलेलें जाता जाल्यार आबोली हाडून दिवची म्हणून जायते जाणांनी आबोली जावं रोजां हाडून दिल्यांत आनी ते आमी जेजूच्या काशावांत घातलेलीं आसात. तुमकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां सकाळीं सायबिणीच्या दुखीचेर नियाळ आसतलो जाल्यार हो नियाळ जातलो आमचे इगोर्जेन सकाळच्या 7 वाजता. सांजे आमचे नायट विजल. हे नायट विजल जावन आसा मदर ऑफ ऑल नायट विज्युअल्स. सुरू जातले 11 वरांचेर. तुमी आयज बरे भशेन जायतीं जाणां 80% वेळार आयल्यांत. थोडे वयर सकयल जाता, थोडी फाटीं पावल्यांत, पूण फाल्यां तशेंच तुमी वेळार येवंक आनी आख्ख्या नायट विजलांत तुमी वांटो घेवंक आमचे आवडे लांब दिक रिती बरी रिती बरी सेवाधर्मीक जावं वातींचेर आशिर्वाद, धुंपाचेर आशिर्वाद, वाचपा आनीक जायत्यो उदकाचेर आशिर्वाद हे भशेन ही रीत बरे भशेन हे रितीन तुमी वांटो घेवन जेजूच्या पास्कांचे परबेक वांटो घेवचो. आमचे तरणाटी डिकनास सांगतात उमेदीन आसात ही पुनर्जीवनपणाची दाखोवण करूंक. जेजू जिवन जाता ती दाखोवण ती तुमकां आयताराक मेळची ना पळोवंक. ते रातीक आसतली फाल्यां जाल्यार तुमी एक मोतेन हे बरे भशेन हो दबाजो आसा तातूंत वांटो घेवंक तुमी येवचें म्हूण
आमची मागणी आनी आमचे आवडे. आयताराक 2 मिसां 8 वाजता आनी दुसरे मीस इंग्लीश भाशेन 9:30 वाजता. उबी रावया. आमच्यो तोपल्यो बागोवच्यो आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो. सर्वेस्परा आमचे बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणांचो बोरवोसो धरून तुजे पोरचेन ताज्या मोरनांचो बोगतीपणी उगडास केला. तर तिचेर सुबामपणी तुजो आशिर्वाद पडूंक, तिका तुजें बोगसोणें फावो जावंक आनी बुजवण मेळूंक, तिचो बावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गींच्या मार्गान तीरपणान चलोवन सासणाचें सूख ती भोगूंक पावूंक ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी. उरलेली मांडावळ आमच्या कॉन्फरांत बरे भशेन आमकां दाखयतले. पुरसांवांची मांडावळ बरे भशेन तांचें आयकून आमी बरे भशेन वांटो घेवचो. जेजूच्या कोश्टा मोरनाचो आक्त. इतल्यान सेवाधर्मीक रीत सोंपली. जेजू आमच्या पातकां पासत बारी कोश्टवलो आनी आपणाकूच ओपून दिवन खुर्सार मेलो. कोश्टवतल्यांक जेजूची उतरां बोल आनी गोटाय दिता. तुमकां सुटका दिवंक हांव म्हजो जीव दितां. तर जेजूच्याच उतराचेर पातयेवन ताचो पाटलाव करूंक आनी दुसऱ्यांक सुटका आनी जीव दितोली हात्यारां ह्या वेळार जेजूचें बोल आनी कृपा मागुया.
उत्सवांक मांड्रावडीन कॉन्फरन्स दाखयता ते वाटेंतल्यान भायर सरचें. सगल्यांनी उठचें न्हय, उठ म्हणटा तेन्नाच उठचें. तेरसाच्या मागणें करुया. पवित्र कुसाचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. सात म्हणटा देवाक सर्वोदयदार बापाक सर्गान पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवेस समावलो अंकुआर मरेताय सलमलो पांच पिलाताकाल ताणें कोस सुसले ताका खुसात जोडलो तो मेलो आनी ताका तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयेंतान जिव्यान मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार पत्तांचें बोगसोणें कुडीचें जेवणपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी सर्गास येता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थारणेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा
उसऱ्या मोदयंतून सुदो आनी सुदो तुझो पूज जेजू Bhagiyonti Mariye देवाचे माये आम्हा पापियां हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायस उसऱ्या मोदयंतून सुदो आनी सुदो तुझो पूज जेजू Bhagiyonti Mariye देवाचे माये आम्हा पापियां हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायस उसऱ्या मोदयंतून सुदो आनी सुदो तुझो पूज जेजू Bhagiyonti Mariye देवाचे माये आम्हा पापियां हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. नेल्या 5 मिस्तेर सेबीण मायच्या दुखीचे पयलो मिस्तेर सुमे जेजू जेची मनी मोळ्यांत मागणें कोत्ताना रगत उमेता. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रायज आमकां यो तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांक तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तण्णेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जुदेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जुदेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जुदेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जुदेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जुदेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जुदेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जुदेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जुदेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जुदेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. म्हजे जेजू भोगोस आमकां परम कायम कोणाच्या उच्यांतली सरगरवर सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोरगोर जिवंत. Amen.
दुसरो मिस्तेर सुम्या जेजूक एका खांब्याक बांदता आनी ताचेर जरमोण मारतात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवन, तुजी खोशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमोनुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोनुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोनुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोनुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोनुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोनुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोनुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोनुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोनुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोनुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आनी सदां सदां काल आमेन. म्हजे जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां मरणाच्या उज्यांतली स्वर्गवर सगल्या आत्म्यांक बो करून चड जिवंत. मिस्तेर सुम्या जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशितांक तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां तण्णेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू भुगोस आमकां निवार आमकां इमकोणाच्या उज्यांतली सर्गार वर सगल्या आत्म्यांक भोग करून चुरगूर जिवंत आसलेल्यांक सोमे जेजू चोडटा कालवार दोंगरार घेवन तो बारादी कुरीस आपल्या कांदार. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी खोशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां तारणे पडूंक नाकाय पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमानवरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमानवरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमानवरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमानवरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमानवरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमानवरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमानवरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमानवरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमानवरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमानवरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. म्हज्या जेजू तुगो संकात आमकां कोणाच्या उज्यांतली सर्गर्व सगळ्या आत्म्यांक भोग करून सोड करो आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर सुम्या जेजूक जोडलो कुसार दोगांचो रामोदें सगले सोबे मजार आनी अंकवार मायेचे दिश्टी मुखार. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां तारणे पडूंक नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पोट जेजू Pagionti mere devace mai, ama papia hatir nadikor, atani amcha monacha velar amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पोट जेजू Pagionti mere devace mai, ama papia hatir nadikor, atani amcha monacha velar amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पोट जेजू Pagionti mere devace mai, ama papia hatir nadikor, atani amcha monacha velar amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पोट जेजू Pagionti mere devace mai, ama papia hatir nadikor, atani amcha monacha velar amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पोट जेजू Pagionti mere devace mai, ama papia hatir nadikor, atani amcha monacha velar amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पोट जेजू Pagionti mere devace mai, ama papia hatir nadikor, atani amcha monacha velar amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पोट जेजू Pagionti mere devace mai, ama papia hatir nadikor, atani amcha monacha velar amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पोट जेजू Pagionti mere devace mai, ama papia hatir nadikor, atani amcha monacha velar amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पोट जेजू Pagionti mere devace mai, ama papia hatir nadikor, atani amcha monacha velar amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पोट जेजू Pagionti mere devace mai, ama papia hatir nadikor, atani amcha monacha velar amen. मोयमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक Adi atani sadang amen. Moja Jesu bugos sagan param kaim pananchau jatli, sargarwa sagle otmyang bukurun sur Rosa Siliang. नमानरणे ककुतीचे माये तू अंगे आमचे जीवित अमृत आणि बरवंसो आम्ही पोटेशी वेची बांका तुका उलो माता या दुखाच्या कोणात सुस्कात सोडून दोन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दया शरादिनी तुझी ककुतीची नदरगा तू कोणवाली मोगाल तू लोगन क्वार मरी या पदेसा उपरांत तुझो पूज जेसू आमकां दाखोय भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो आमच्या पाप साहेबाच्या ते सवान आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं
तुझ्या राज आमकां येवन तुजी खोशी सर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो क्रायस्ट आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाकाय पूण वायटांनी आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या खुर्सा सरशी ताची आवय
ताचे आवयची भयण क्लियोफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. देवाचें उतर हें. सगलीं आमी बसुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, 9 म्हयने एक आवय आपल्या कुसव्यांत आपल्या भुरग्याक सांबाळटा. आपले शातेचें आपल्या ओड्ड्याचें दूद दिवन ताका गोट करता. आपले वेंगेन घेवन तीच मोगाची ऊब तिका ओर ताका दिता. वाडटा हे वाडटे पिरायेर आपलो सांगात ताच्या सांगाताक खेळटा. इस्कॉलांत वाडटा तेन्ना ताका बरें शिकोवप दिता. हेंच कितें आंकुवार मारयेच्या जिवितान घडलें. 9 म्हयने तिणें जेजूक आपल्या कुसव्यान सांबाळलो. आपले ओड्ड्याचे शातेचें दूद दिवन जेजूक वाडयलो, गोट केलो. जेन्ना तो खेळटाना खाला पडटालो हेच हातांनी ताका उखलून दवरलो. जेन्ना जेजू कोश दोग सोंसतालो तेन्ना ताका ते सोयत्याच्यो मारतालो तेन्ना आंकुवार मारे कितें भोगलें ना जायत. जेन्ना ते खिळे जेजूच्या हाता पांयांक मारले तेन्ना आंकुवार मारे कितें भोगलें ना जायत. जेन्ना जेजून त्या खुर्सार प्राण सोडलो तेन्ना आंकुवार मारे कितें भोगलें ना जायत. मोगाच्या भावा भयणीनो, ती जावन आसा एक भरवशाची ओस्तोरी, द लेडी ऑफ होप. आपले यात्रेन तिणें सगल्यांक होच भरवंसो दिलो. जावं कानाच्या गांवांत लग्नाच्या ओसऱ्यान जेन्ना सोरो सोंपलो तेन्ना तांकां भरवंसो दिलो, भिये नाकात. आनी आपल्या पुता लागीं मागून हीच मिलाग्र तिणें करून घेतली. शीस भियेल्ले तांकांय तिणें हो भरवंसो दिलो. जेजूच्या मरणा वरवीं सगलीं दुखी जाल्लीं, पूण हे आंकुवार मारयेन जेजूचे आवयन तांकां दुखी जाल्ल्यांक होच भरवंसो दिलो. त्या खातीर बार्देसान सालसेटीन जायत्यो फिरगोश्यो आ लेडी ऑफ होप म्हणल्यार आंकुवार मारयेक भेटयलेल्यो आसात. कांदोली आमी पळयल्यार आ लेडी ऑफ होप. चिचिनी सालसेटाक गेली जाल्यार थंयची फिरगोश जावन आसा आ लेडी ऑफ होप. आमकांय हीच ओस्तोरी होच भरवंसो दिता. जेजूची आमी ह्यो 7 दुखी नियाळटाव तेन्ना 6वी दूख जावन आसा जेजूक खुर्सा वेलो देंवयलो आनी तिच्या गोपान घातलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसाक हेंच आमी नियाळ्ळां. जेजूक खुर्सा वेलो देंवयलो. तिच्या आवयच्या गोपान घातलो तेन्ना तिका त्या उगडास आयलो जेन्ना जेजू ल्हान आसलो. खाला पडटालो तेन्ना, घावो जातालो तेन्ना त्याच हातांनी ताका उखलून दवरलो. त्याच हातांनी ताचे घावे पुसले, वखद लायलें. जेजूक देंवयलो तेन्ना ह्याच हातांनी तिणें आपल्या गोपान घेतलो. मोगाच्या भावा भयणो, आंकुवार मारेची देख घेवया. जो भरवंसो तिणें आमकां दिला ते ह्या संवसारांत जिवंक आमी प्रयत्न करुया. दर दिसाक तिचे ताय आमचो आदार आनी आलाशिरो मागुया. तेसाचें मागणें आमी करता. तेसाचें मागणें करता तेन्ना भरवशान करुया. आमच्यो गरजो आमी तिचे पांया मुखार दवरता तेन्ना आपल्या पुता कडेन मागोन ती आमकां फावो तो आदार दिता. तर हीच कृपा, हेंच बळ जें आंकवार मारयेन आपल्या जिवितान अणभवलें तें आमकांय फावो जावंक कृपा आनी बळ आमी मागुया.
आमच्या डिकनान बरे भशेन आंकवार मारीचेर नियाड करूंक आमकां आदार दिलो ताका शाबासकी. तुमी पुरसांवान बरे भशेन माणसुगेन वांटो घेतलो. तेर्स करून आमकां आदार दितल्यांक आनी ही मांडावळ बरे भशेन सांबाळूंक आमच्या कॉन्फरन्स वावरतल्यांक शाबासकी. बरें सगळें बरें जालां. उरलेले उमावूय बरो जातलो. मांडावळ सांबाळची, लूट करची न्हय. सगल्यांक उमाव मेवतलो. देव बरें.